1 Samuel chapter 16. 3. साऊल आणि दावीद. ए. दावीद राजाच्या दरबारांत. दाविदाक राजा मागलो. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायेलाच्या राजा साऊलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय? तुज्या आयदनांत तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेहेमाच्या जेसेशी हांव तुका धाडटां, कित्याक ताच्या पुतां मदलो एक राजा हांवें विंचून काडला. सामुएलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? साऊलूक गमत तर तो म्हाका जिवेशी मारतलो. तेदना सर्वेस्परान सांगलें, तुजे बरोबर एक पाडकुलें घेवन वच आनी अशें म्हूण, सर्वेस्पराक योद्ध भेटोवंक हांव आयलां. जेसेकूय योद्ध भेटोवंक आपय, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलों. आनी जाका हांव तुका दाखयतलों ताका म्हजे खातीर तुवें माखूंक जाय. सर्वेस्परान सांगिल्लें तशें सामुएलान केलें. तो बेतलेहेमाक गेलो. त्या शाराचे जाणटे भिरांतीन कशे भरोन ताका मेळूंक आयले. तांणी विचारलें, आमकां बरी खबर घेवन आयलाय न्हू? ताणें म्हणलें, हय, हांव सर्वेस्पराक योद्ध भेटोवंक आयलां. नितोल जावन म्हजे बरोबर योद्ध भेटोवंक यात. जेसेक आनी ताच्या पुतांक ताणें नितोल केले आनी योद्ध भेटोवंक आपयले. ते थंय पावतोच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर म्हणलें, दुबावावीन सर्वेस्परा मुखार ताचो माखलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप पळय नाका, न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशां भाशेन देव पळयना. मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर कालीच पळयता. तेदना जेसेन अभिनादाबाक हाडलो आनी सामुएलाक दाखयलो. हाणें म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना? जेसेन शामाक दाखयलो आनी सामुएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या 7 पुतांक सामुएलाक दाखयले. पूण सामुएलान म्हणलें, हांचे भितरल्या एकल्याक पूण सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसात तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसेन जबाब दिलो, सोगलेहून ल्हान तो हांगा ना, तो hindd राखूंक गेला. तेदना सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, कित्याक तो आयल्या शिवाय आमी जेवंक बसचे ना. म्हणटूच जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, उठ आनी ताका माग, होच तो. म्हणटूच सामुएलान तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या भावां सांगाती आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. मागीर सामुएल रामा गांवांत गेलो. दावीद साऊलूचे सेवेंत भितर सोदता. सर्वेस्पराचो आत्मो साऊलू सोशिलो पयस गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलोलो वायटोवो आत्मो ताका सोतावंक लागलो. ताच्या सेवकांनी ताका सांगलें, आमी जाणाव देवान तुज्या भितर एका वायटोव्या आत्म्याक धाडला आनी तो तुका सोतायता. देखून सायबा, आमकां तुजो हुकूम दी. सितार वाजोवंक जाणो आसलेल्या कोणूय एका मनशाक आमी सोदतांव. जेन्ना तो वायटोवो आत्मो तुजेशी येता, तेन्ना ताणें आपलें सितार वाजोवंक लागतोच तूं सारको आसलोय तसो जातलोय. साऊलून आपल्या चाकरांक हुकूम दिलो, एका बऱ्या वाजोवप्याक सोदात आनी ताका म्हजेशी हाडात. ताच्या एका सेवकान म्हणलें, बेतलेहेम नगरांत जेसे नांवाचो एक मनीस आसा.
ताचो एक पूत बरो संगीतकार, बोळवंत मनीस, बरो सैनीक, जाणार आनी चतूर आनी रुपेस्त, आनी सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसलेलो भुरगो तो. तर साऊलन जेसेच्या फुड्यांत आपले संदेशकार धाडले आनी म्हणलें, तुज्या गोरवांक सांबाळटा त्या पुताक दाविदाक म्हजेशी धाड. जेसेन 5 उंडे, सोऱ्यान भरलेलें एक चामड्याचें पोतें आनी एक धाकटो बोकुडलो घेतलो आनी दाविदा लागीं दिवन ताका साऊलाशीन धाडलो. दावीद साऊलाशीन येवन ताचे फुडें उबो रावलो आनी साऊलूक तो खूब आवडलो आनी ताणें ताका आपलीं हातियारां व्हरपी कसो विंचून काडलो. उपरांत साऊलन जेसेक एक निरोप दिलो, म्हाका दावीद आवडलो, म्हजे सेवेंत ताका हांगा आसून दी. आनी जेन्ना सर्वेस्परान धाडलेलो वायट आत्मो साऊलाचेर येतालो तेन्ना दावीद आपलें सितार वाजयतालो. हे परी वायटवो आत्मो साऊलूक सोडून वेतालो आनी साऊल आदले परी शांत जातालो. देवाचें उतर हें.